चड व्हडलो जाला आयज आमी आता हांगा रवींद्र भवन मारगांव ह्या लोकेशनाचेर ह्या वेन्यूचेर आसा आनी आयज आमचो युथाचो प्रोग्राम आसलो, एक इव्हेंट आसलो. आमचे जे यूथ विंग जे आमची फॉर्म केला तेंची एक ऑफिशियल आमची मिटींग आसली, एक इनॉग्रल फंक्शन आसलें आनी हेका लागून रवींद्र भवनाचो हॉल आमी 10 तारखेर बुकींग केल्लो. ह्या म्हयन्याच्या 10 तारीख बुकींग केल्लो आनी तेका लागून आमी 7,220 रुपया 7220 हे इतलो एमावंट आमी हांगा पे केल्लो आनी तेका लागून जी रिसिप्ट आमी भरल्या ती रिसिप्ट आसा आमचो यूथ विंगाचो स्टेट प्रेसिडेंट एशलॉन तो हांगा येवन त्याच्या नांवार ही रिसिप्ट आसा आनी आमच्या पार्टीचो इव्हेंट बीन म्हणून आमी सगळें सांगलेलें. जाल्यार आतां जेन्ना आमी ह्या लोकेशनाचेर पावले, वेन्यूचेर पावले, आमचो इव्हेंट आमी आतां करपाक म्हणून तेंच्याच स्टाफान थंय बॅनर बिनर सगळें लायलें. मागीर तांकां कितें जालें देवाक खबर, लास्ट मुमेंटाचेर आतां तेंच्यांनी आमकां सांगलें की पॉलिटिकल पार्टींक खंय ते परमिशन दिना आनी आमचे जे हॉलाचे बुकींग आसलें ते तेंच्यांनी रिवोक केलें, कॅन्सल केलें. आतां लास्ट मुमेंटाचेर येवन हे आतां आमकां सांगता की परमिशन दिना म्हणून. जाल्यार हे मॅनेजमेंट कितें आनी हे फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्साकूच कित्याक? हेच्या पयलीं एक तुमकां सांगपाक सोदता की हेच्याय पयलीं आमी एक इव्हेंट रवींद्र भवनान ह्याच ब्लॅक बॉक्सान आमी केल्लो आहा, करूंक ना आनी आमी केल्लो आहा. पूण आतां तेंच्या पोटान कित्याक दुखलें ना जाल्यार तेंकां आपले कायदे कित्याक उगडास येयले आमकां खबर ना. पूण तुमकां एक सांगपाक सोदता हांव, हेच्या पयलीं तुमी जर पळोवपाक गेल्ले जाल्यार बीजेपी जी रवींद्र भवन गोंयान आनी आसात, ह्या रवींद्र भवनांनी बीजेपी जी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी आसा, जे सरकारान तेंचे इव्हेंट जाता. जेन्ना हो कायदो आसा जाल्यार ते आमकां कायदो आयज दाखयता की पॉलिटिकल पार्टींक इव्हेंट करपाक मेळना म्हणून. जाल्यार हो कायदो बीजेपीक कित्याक लागना? तुमकां थोडे हांव स्क्रीनशॉट जे आमी घेतला ते दाखयता तुमकां, की लोकांकूय कळपाक जाय की ही बीजेपी कशें कायद्याचे जे आसा पळय ते उल्लंघन करता, दुसऱ्यांक कायदे लायता आनी आपूण कायदे फॉलो करिना. हेतून आमचो आतां तुमकां हो एक इव्हेंट दाखयता. हांगा कृष्णा दाजी सालकरान एक इव्हेंट केला. हो एक मुद्दाम इव्हेंट दाखयता तुमकां. हो वास्कोच्या हेतून हो कोणाक बंजारा समाजाचो इव्हेंट केला. हांगा सगळे आमी गोंयकार आसात, गोंयच्या जमनीचेर आसा, गोंयच्या टॅक्स पेयराच्या पयशांनी बांदलेले रवींद्र भवन आसा, जो सरकार चलयता, म्हणजे आमच्या टॅक्साच्या पयशांनी चलयता बिल्डींग. हांगा मायग्रंटांक भायले लोक हांगा येवन रावतात, तेंचे कल्चर प्रमोट करपाक हांगा तेंकां ते सबसिडायज हॉल दितात, सबसिडायज तेंकां सगळें बसपाची अरेंजमेंट बीन सगळें तेंकां दिता. दुसरो जो आसा हांगा काब्रालान एक प्रोग्राम केला कुडचड्यार, सहेली म्हणून. हो प्रोग्राम काब्रालान कुडचड्याच्या रवींद्र भवनान केल्लो आसा. तसोच निलेश काब्रालान आनी एक जून 23 तारखेक एक पोस्ट घातला, भितर ग्लिम्पसीस ऑफ विशाल जनसभा हेड एट रवींद्र भवन कुडचडे. हांगा बीजेपीची एक तेंची मिटींग आसली पॉलिटिकल पार्टीची आनी तेका लागून तेंच्यांनी कुडचड्याचेर व्हडलें एक मिटींग आपयल्ली आनी त्या मिटींगेक तेंच्यांनी तेका परमिशन दिल्लें. आनी अशेंच न्हू तर हेच्याय पयलीं रवींद्र भवन साखळे हांगाय बीजेपीच्या जी पॉलिटिकल पार्टी आसा तेंचो इव्हेंट जाल्लो आसा. सो हे जे बीजेपीचो सरकार आसा आनी बीजेपीचे जे मॅनेजमेंट आसा हांगा आयज ते आर्जीक सामके भियाल्ले आहा. आनी आयज तर आमचो मेन टिमीचो इव्हेंट नासलो, आयज आमचो यूथ विंगाचो इव्हेंट आसलो. आनी यूथ विंगांगूच जर ही पॉलिटिकल पार्टी येदी व्हडली बीजेपी जर इतली भियाता जाल्यार इमेजीन करा हांकां आमची जेन्ना स्टेट टीम जातली नाजाल्यार आनी कितें इव्हेंट आसलेले कितें करपाचें. हांगा म्हाका दिसता पुलीस हाडून दवरपाचें. सो येदेशे इव्हेंटाक ही बीजेपी आयज भियाल्ली आहा. लास्ट मुमेंटाचेर तेंच्यांनी आमचें परमिशन रिवोक केल्लें. हेच्या वयल्यान लोकांनी समजपाक जाय की आयज जर कोण ऑपोजिशन ह्या बीजेपीक आसा जाल्यार ती फक्त आरजी आसा. कित्याक हेच्या पयलीं पब्लीक मिटींगे आरजीचेच तेंच्यांनी कॅन्सल केल्ले आनी आतां पयशे भरलेले हॉलाक 10 तारखेक केल्ले जाल्यार तेंच्यांनी आमकां आतां सांगपाक जाय आसलें मोदी इतले दीस बाबा हॉल पॉलिटिकल पार्टीक आमी दिना. आनी जेन्ना वयता तेन्ना आमचे पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर्स वचोन ते ऑफिसरा कडेन वचोन तेंच्यांनी बुकींग घेतलेलें. अशें न्हू की अननोन मनशांक धाडलेले.
आमचो तेवतीन सर आसा जो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीनान सगळे जाण जाणा तो बीजेपी आमच्या आरजीच्या कमिटीन आहा म्हणून जाल्यार तेका सुद्धा तेंच्यांनी जेन्ना सांगला सुद्धा की आमचो आरजीचो इव्हेंट आहा जाल्यार तेंच्यांनी आमकां परमिशन आतां कॅन्सल केल्लें. हांव मागता आमचो स्टेट प्रेसिडेंट एशलॉना कडेन की तेणी सांगपाचें की आमचें कितें प्रिपेरेशन केल्लें आनी आमचो इव्हेंट कितें आसलो थंय. ओके, ऑलरेडी तुमकां मनोजान सांगला ऑलरेडी कितें जालो हिंगा आमी 10 तारखेक हिंगा हांव आनी तशेंच तेवतीन सरेन आमी हिंगा ऑलरेडी बुकींग केलोलें हॉलाचें, पेमेंटूय केल्लो, सगळें जाल्लें. आनी त्या टायमार आमकां कांय रुल्स एंड रेग्युलेशन्स कांय आमकां प्रोड्यूस करूं ना जेन्ना आमी हें हॉल बुकिंगाक आयले तेन्ना. आमी हिंगा आमगेल्या यूथ विंगा आमी सगळे आमी हें करपाक आसलोले, सगळें आमचें इनॉग्रल फंक्शन आसलें यूथ विंगाचें. आनी आमी हिंगा आमगेल्या लिगल सगळे आमचे फंक्शन आमी आमच्या यूथ विंगा थ्रू आमी एक बरो मोटीव आमचो जो आसलो तो आमी मुखार लोकां मुखार मांडूंक सोदताले. पूण हेची पयलीं हांव मातशें लेट पावलो, पूण आमचे ऑलरेडी यूथ विंगाचे आमचे मेंबर्स ऑलरेडी हिंगा हॉलां पावलोले आनी तांकां थिंगा हॉलां भितर तेणें बसोवन दवरले. आनी जेन्ना वयलो म्हाका सांगलें की बाबा हें डोर ओपन आनी हांव चाललें तेन्ना ते म्हणपा लागले मातशें राव म्हणपा लागले, मातशी वचोन तुमगे ऑर्गनायझींग कमिटी येयले उपरांत तुमी वचोन ऑफिसान उलोवपा पडटा म्हणपा लागले. लेटर ऑन हांव ऑफिसान वयची पयली म्हाका ते सांगपा लागले ना ऑफिसान हांवें तें कितें जालें एक्झॅक्टली कित्याक ऑफिसान वचों पडटा म्हाका ते सांगपा लागले तिगे जे तुमचे बाबा येयलो त्या भुरग्यांक विचार म्हणपा ते भितर बसोंक म्हणपा विचार तेन्ना कळ्ळें की आमचें परमिशन डिनाय केलें म्हूण. आनी जेन्ना आमी खोऱ्यांनी आमी विचारूंक गेले कित्याक आमचें परमिशन डिनाय कित्याक जाता आनी ते म्हणपा लागले हिंगा पॉलिटिकल पार्टीजां फंक्शन करपाक एलाव ना. पूण ऑलरेडी जे प्रूफ आमी ऑलरेडी तुमकां एनक्लोज केलो, हांवें जे फोटो दाखयला हेची बीजेपी सरकारान जावं साखळे जावं खंयचें हे सगळे रवींद्र भवनान आपणा पॉलिटिकल जे मिटींग्स आसा त्यो हांवें ऑलरेडी कंडक्ट केल्लो आहे. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे जेन्ना आमी इनॉग्रल फंक्शन आमी कितें करूं येता जाल्यार आयज ही डिक्लायन लास्ट मोमेंटार कित्याक परमिशन डिक्लायन जाता, कित्याक लास्ट मोमेंटार हें केलें. सेकंडली तुमी म्हणटा पॉलिटिकल पार्टीजां हिंगा एलाव ना. जेन्ना बुकिंग्स आयले तेन्ना तुमचे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स कितें एनक्लोज करूं नये आमकां, कित्याक दाखोवना की बाबा पॉलिटिकल पार्टीजां कितें करूं मेळना म्हणून. लास्ट मोमेंटार आमगे कित्याक फंक्शन डिनाय जालें. आमी ऑलरेडी पेमेंट केला, आमी कितें थिंग येता डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आमी कितें करूं सोदना नासलें. हें की आमी तांकां ऑलरेडी इन्फॉर्म केला आहा की आमगे यूथ फंक्शनींग जावपा आहा म्हणून. ऑलरेडी हें आमी हेचेर मेन्शनूय केलो आहा की आमी यूथ फंक्शन कोताय म्हणून. आनी लास्ट मोमेंटार हें परमिशन डिनाय केलो आहा. हेजेर दिसून येता बीजेपी सरकार आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साक कितलो भिलो आहा तो खबर आहा. जेन्ना ताका क्वेश्चन केलें चेअरमॅना तोंडा आन्सर ना, तो पुतपूरून आमचे ब्लेम घालतालो. मिन्स आमी सांगो जायलो म्हणून, मिन्स आमी ते रुल्स एंड रेग्युलेशन आमी मागो जायलो म्हणटा कोडे. पूण ते एक्सेप्ट करनासले की बाबा तुमी प्रोड्यूस करूं जाय म्हणून आमकां. कित्याक जेन्ना आमी खंयचे टोर्नामेंटा वयताय केन्ना कितें एंट्री कोताय तेन्ना ते आमकां रुल्स एंड रेग्युलेशन दिताय हे तुवें फॉलो करूं जाय म्हणून. जाल्यार आयज आमी चेअरमॅना जेन्ना हो सेम क्वेश्चन आमी विचारलो तो टोटल ब्लँक आनी तो पुतपूरून आमचेरूच ब्लेम घालतालो. आनी हे जे रुल्स एंड रेग्युलेशन जे बुकिंगा टायमार दिवपा जाय आसले ते फेल जालो. आनी ते आमी सांगताय वेबसायटीचेर आहा, बुकाचेर ऑलरेडी बरयलो आहा म्हूण. ते वेबसायटीर आहा ते वेबसायटीर उरले, बुकाचे आहा ते बुकार उरले. तुम लोक जेन्ना कितें बुकींग करता तेन्ना तें क्लोज करूं जाय. एज अ ले पर्सन आमकां खबर आसना, तो आमकां तुमी दाखोवपा जाय हे रुल्स एंड रेग्युलेशन जाय म्हूण. आमी पयलीं कळ्ळो जाल्यार आमी दुसरे कडेन शिफ्ट जाता आसलोले. पूण हो लास्ट मोमेंटार बीजेपी जो प्रेशरायज केला हे चेअरमॅना तशेंच मॅनेजमेंटा आनी आमकां ही आयची परमिशन जे आमी एप्लाय केले ते आयज आमगेले रिवोक केल्ले आहा. आतां जे तुमी पळयलां की आमकां अशें तेंच्यांनी ट्रीट केलां की आमी कोण भायल्यान हांगा येवन तांकां फुकट आमी हांगा कितें फंक्शन केल्ल्या भशेन तेंच्यांनी केलां. जर तांकां जर सांगपाचें आशिल्लें की पॉलिटिकल पार्टीज जर हांगा करूंक शकना जाल्यार तेंच्यांनी आमकां जेन्ना रेजिस्टर करपाक गेल्ले तेन्ना आमकां रुल्स हांगा हाडून दाखोवंक जाय आशिल्ले. कोण वचोन वेबसायटीचेर पळोवचे ना. जेन्ना आमी खंय वयता कितें रेजिस्टर करपाक वयता तेन्ना ते आमी कितें त्या हेजेर वेबसायटीचेर वचोन पळयना. तेन्ना तेंच्यांनी तेन्ना जेन्ना करता तेन्ना सांगपाचें हें आसता. आनी हेंच्यांनी जें आतां आमकां अशें केलां तेजे वयल्यान तरी अशें दिसता की आमी यूथ विंगान तर ते इतके भिता जाल्यार तांकां कितें म्हणपाचें अशें म्हाका प्रश्न पडटा की आमचे अजून कितें जावपूच ना. आमी जे फुडें जी कितें करतले ते जर तेंच्यांनी मागीर पळयलें न्ही जाल्यार तांकां कळटलें की आरजी यूथ विंग म्हटल्यार कितें ती. आनी तांकां दिसता की हें अशें करून ते जर आमकां फाटीं ओडपाक जर सोदता जाल्यार ही तेंची सगळ्यांत व्हडली मिसअंडरस्टँडींग अशी आसतली. कित्याक असले फालतू अशे हेजेर आमी केन्ना फाटीं सरचे ना आनी आरजी सदांच फुडें सरतली.
जशें तुमी आयज पळयलां, आयज आमी हांगासर येयल्ले आनी आयज आमकां कशे भाशेन ह्या BJP सरकारान आमचे जे यूथ आयज बरो कितें तरी संकल्प घेवन येयल्ले हांगा तांकां आयज कशें डिमोटिवेट केलेलें आसा आनी कसो आमचो जो युथाचो आयज प्रोग्राम आसलो कसो तो आयज डिनाय केला तेंच्यांनी. सो हितून स्पश्ट दिसूंक शकता की ह्यो BJP सरकार आसा तो आजीक इतलो भियेलो आसा आनी आमचे यूथ विंगांक इतलो भियेलो आसा की आख्ख्या गोंयभर तुमकां लोकांक आमी सांगूंक सोदता की आयज तुमी पळोवंक शकता आमच्या ज्या युथाक ज्या आरतीच्या भुरग्यांक कशें आयज डिनाय केलेलें आसा. हो सरकार BJPचो आयज इतलो भियेलो आसा की तांकां नाका की आमी फुडें खंयसर पावल मारलेले, हे फक्त आयज यूथ आमच्या भुरग्यांक फक्त पावल फाटीं घेवपाक लायतात. पूण आमी ह्या सरकाराक इतलें सांगूंक सोदता की आमचे पावल फाटीं आमी घेवपाक ना, आमचे पावल फुडेंच पडटले आनी हेच्या फुडेंच पडटले. देव बरें करूं. अपहरण कामत जसं तुमकां यशवंत बाबान आनी मणी बाबान सांगलां की आमी बुकींग केल्लें आनी तुमी पळोवपाक शकता की आमकां लास्ट टायमार तांकां आमी बुकींग कॅन्सल केली. तशेंच आज अशें म्हणपाक दिसता की खंयची पॉलिटिकल पार्टीन चॅरमॅनाचे प्रेशर घाला कोणी घाला तें आमकां कळना, पूण अशें दिसता की सगळ्यो पार्ट्यो आसा त्यो आमची यूथ विंगा भियाल्ले आसा. पयल्यान पयली BJP जे दिसाच्यान आमी स्टार्ट केलां आनी जेन्ना आमचो सगळे कडेन मोमेंटम वाडपाक लागलो तेन्ना हळू भिवपाक लागले. आयज BJP, काँग्रेस आनी बाकीचे ज्यो पार्टी आसा ते अक्षरशः फेल जाल्ले आसा यूथ लिडर क्रिएट करपा लागून. ते फक्त तेंच्यांनी तयार करून दवरले कार्यकर्ते जेंकां फक्त पट्टे ते गळ्याक घट बांदून भोंवडयता आनी 15-20 वर्सां तांकां जॉबा लागून तांकां सामकें हें करून दवरलेलें आसा भुरग्यांक. आनी हे BJP जे आयज लास्ट टायमार जे आमी जाणा ते डायरेक्टरांक कोण आसता कितें आसता आनी कशें भिता ते तांकां आनी एक फोन येतगीर हें सगळें चलता हांगा. म्हणून हे खंय तरी तांकां दिसलेलें आसा हांगा आयज ते रेव्होल्युशनरी गोवन्साक भिल्ले आसा म्हणून. आनी यूथ लिडर करपाक आयज फाटीं ते सामके हे जाल्ले आसा. जाणटेच सगळे तेंचे 1947 मॉडेल आसते तेच सगळे कडेन लिडरशीप घेता आनी हे खंय तरी RG यूथ विंग आनी यूथ लिडरशीप क्रिएट करता म्हणून हे भिल्ले आसा. आनी जशें हे भुरग्यांनी सांगलें तशें ते पर्यंत तेंच्यांनी व्हडली मिस्टेक केल्ली आसा. RG रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमी जाणा आयज आमचो आमदार जो 28 वर्सांचो आमदार आसा तो थंय तांकां नाका करता. तशेंच हे यूथ जे आयज गोंयभर पसरलेले आसा ते प्रत्येक पंचायतीन तांकां नाका करता. आतां हे यूथ जे कॉलेजींनी प्रॉब्लेम जातलो, जे स्कुलांनी प्रॉब्लेम जातलो थंय हे यूथ आसतले. आनी तशेंच तेच बरोबर आमी हे यूथ विंगाचे थ्रू आमी कितकेशेच इव्हेंट घेतले जेणे करून यूथ लिडरशीप क्रिएट जातली. यूथ खंयच भिवपाना अशी लिडरशीप आमी तयार करून दाखयतले हांकां. आनी हे BJP तुमचे काउंटडाउन सुरू जाल्ले आसा. देव बरें करूं. आनी एक सांगता की हे जे डिपार्टमेंट आसा ते आमचो गोंयचो शहाजहां गोविंद गावडे तेका पडटा म्हणून. आनी सगळे जाण जाणा की शहाजहां मॉडल कितें म्हणून आनी कसो तो. म्हाका दिसता हांगाय तेणे हो शहाजहांच्या टायमा वयलो खंयचो तरी रूल हाडला, कायदो हाडला आनी तेणी आतां मदेंच हांगा लायला आसतलो. आनी ह्या शहाजहानाक एकूच सांगपाक सोदता की आमी जाणा की हो जो हांगा ते कितें हें येयला इन्स्ट्रक्शन येयला हें तुज्या कडल्यानूच येयला आसतलें 100%. कित्याक RG म्हटलें की तुमचें सामकें कलकलता. एकटो हांगा कारगिलान एकटो रावता तेचे कलकलतान तुजे दोगूय जाण तुमी सामके तकली उडयतात RG म्हटल्या बरोबर. सो दोगांयकूय एकूच सांगता की तुमी ही मिस्टेक केल्ली आहा. आनी हो जो आमचो आसा गोविंद गावडे जेणे कला अकादमीक फोंडान घातलेली आसा, गोंयकारांक फोंडान घातलेले आसा. आतां आमी तुमकां हे 7,000 रुपया आमी दिल्ले कित्याक सरकाराक पयलीं भीक लागले कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा तांकां तुमी पयशे दिना, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तुमी पयशे दिना. आमी 7,000ची देणगी कशी तुमकां दिल्ली. आमी जाय जाल्यार प्रायवेट खंयच्या तरी हॉलांनी करपाक शकताले. आमकां दिसलें की ह्या सरकाराक कितें तरी मदत जातली 4 पयशांची आनी कोणाचो तरी पगार हाडून धरला 6-7 कित्याक 6-7 तुमी कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा तेंची तशीच तुमी हालत करता. आनी आयज तुमी एसेंब्लीन हें केलां की आमच्या आमदारान रेझोल्युशन घातलेलें की कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहा तांकां पर्मनंट करचे, रेग्युलरायज करचे म्हणून. ते सगळ्या BJPच्या आमदारांनी हे रेझोल्युशन भायर मारलें, तेका तेको दिवंक ना. हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. सो हे जे 7,000 आहले ते कोणाचे तरी सॅलरीक पावतले आहले अशें आमकां दिसलें म्हणून आमी हांगा येयल्ले. जाल्यार शहाजहां मॉडल हांगा लायलो, शहाजहानाचे रूल हांगा लायले आनी हे दुसरें ताज महल तेणी करून दवरला. म्हणल्यार हांगा फक्त गोविंद गावडे जे आसा तो शहाजहांची टीम जी आसा BJPची जी टीम आसा पळय सगळे तुमी जाणा एक कशे ते अवतार घेतात ते. कन्नड महासंघ येयलो की तेंचे टोपयो चेंज जाता, गुजराती येयले की तेंचे टोपयो चेंज जाता, आनी खंयचे येयले तेंचे टोपयो चेंज जाता. हे जे मॉडल्स आसा पळय एक हे मॉडलां जशें विश्वेशान सांगलें 1920 मॉडल हे 1920 मॉडलांकूच नाचोवपाक हे रवींद्र भवन आसा काय. आनी आमचे यूथ विंग आमी तुमकां आयज इतलेंच सगळ्यांक सांगपाक सोदता
की आमचे यूथ विंग जे आसा हे यूथ विंग आयच्यान आमचे हे चालू यूथ विंगाचे काम आहा ते चालू जातले. ऑलरेडी आमचे गोंयभर भुरगे काम करीत आसा. बट सगळ्यांक एक कळपाक जाय सगळ्यांक की रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही पार्टी दिसान दीस वाडत आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जे ऑर्गनायझेशन आसा हे दिसान दीस स्ट्रॉंग जायत आसा. आमचे वुमन्स विंग जाला तेंची फुडल्या विकान ना जाल्यार असेंब्ली जावन तेंचेय आमचे इनॉग्रल फंक्शन आसतले. मागीर आमचे यूथ विंगाचे आयज जाल्ले आसा. बाकीचे आमचे स्टेट टिमीचे आमचे पंचायत अफेअराचे टिमीचे मिटींग चालू आसा. ऑलरेडी आमचे गोंयभर आमचे पंचायत अफेअर टीम जाल्ले आसा जे अजून मेरेन खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचे ना. आमचे धंदेकाराचे आमचे टीम्स जाल्ले आसा. आमचे मतदार इलेक्शन कार्ड कॅन्सलेशन हे असले आमचे डिफरंट जे इनिशिएटिव्ह जे अजून मेरेन खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन घेवंक ना. भितर आमचे धंदेकार, आमचे मतदार, आमचे शेतकार हे जे इनिशिएटिव्ह आहा हे सगळे टीम पंचायत अफेअर, स्क्रॅपयार्ड डेमोलिशन स्क्वॉड हे सगळे स्क्वॉड हे कमिटी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जावन रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज वाडटा, ग्रो जाता. सो एकूच हे सायन ही आहा पळय ही सायन तांकां जे ऑपोजिशन आसा ना जाल्यार जे बीजेपी आहा तांकां आयज तो भंय पडलेलो आसा. तांकां ते रेड अलर्ट कशें दिसलेले आनी ताका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्साक दामपाचो ते प्रयत्न करता. कितलोय तुमी आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साक दामपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स दामून उरपाचें ना. हेच्या पयलीं तुमचे मिटिंग्स तुमी आमचे कॅन्सल केले. तुमकां दिसलेले आयज आमचो इव्हेंट कॅन्सल करतले आमी घरा वयतले ना जाल्यार बोवाळ मारतले. आमकां तशें कांय करपाचें ना. आमचो इव्हेंट हो आयज आमचो इव्हेंट आसलो आमच्या भुरग्यांक मेळपाचो, भुरग्यांक पंप अप करपाचो. एक्चुअली जे आमच्या भाशणान जावचें नासलें ते मोटिवेशन म्हाका दिसता आयज ते बीजेपीन आमकां दिल्लें आसा. बीजेपीन आमच्या भुरग्यांचो इव्हेंट कॅन्सल करून तेंच्या मनान जो राग निर्माण केल्लो आसा, जो उजो निर्माण केल्लो आसा, परतो जागृत केल्लो आसा. म्हाका दिसता हे भुरगीं जी आमची यूथ आसा हे गोंयांक लागून फुडें बऱ्या रितीन काम करतले आनी हे जे शहाजहांचे मॉडेल आसा हे गोंयच्यान भायर मारतले. देव बरें करूं.